नमस्कार. पोया प्रायम खबरो. मायनिंगाचेर अध्यादेश अजून येवपाचो आसा. केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकारान केले स्पष्ट. पर्रीकार म्हणटा आदेश येतकच परिणाम पळोवया. गोयचो सुपूत जोसेफ वाझ्याक संतपद दिवपाच्या सुवाळ्याक हाजीर रावंक सुमार 1,500 गोंयकार भायर सरले श्रीलंकेक वचपाक. पयलेच फावट मेळटा एका गोंयकाराक संतपद. लोकांक आरोग्य जेटी नाका जाल्यार लोकां बरोबर रावतलो. महाराष्ट्राचो मंत्री दीपक केसरकाराचें उतर. जेटी विशीं गोंयचो मुख्यमंत्री पार्सेकारा कडेन उलयतलो. प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह. सरकाराच्या आर्थिक परिस्थितीचे चित्र विरोधक दाखयतात तशें ना. मुख्यमंत्री म्हणटा फाटल्या 2 म्हयन्यांत कसलेच रीण घेवंक ना. गेल्या वर्सा परस अंदू व्हॅट वाडलो 22 कोटी. आनी बीजेपी सरकाराक जाहीरनामो विसरपाचें जालां दुयेंस. गोंयच्या प्रादेशीक आराखड्याचेर दिल्ली आश्वासनां पाळूंक ना जाल्यार खर आंदोलन करपाची काँग्रेसीची शिटकावणी. खबर विस्तारान. मायनिंगाचेर अध्यादेश अजूनही येवपाचो आसा. रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकारान हे स्पश्ट केलें. गोंय सरकारान हे पयलींच रिन्यू केल्ल्या खणीच्या भवितव्या विशीं सांगूंक मात तो तयार ना. अध्यादेश आयल्या उपरांत पळोवया अशें पर्रीकार म्हणटा. MMDR अध्यादेश खंयच्या खिणाक येवंक शकता. तो राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी म्हऱ्यान पावला. मात तातूंत सध्या रिन्यू केल्ल्या लिजांचो कार्यकाळ फक्त 5 वर्सांचो दवरला काय कितें तें अध्यादेश येतकच कळटलें. MMDR अध्यादेशाचेर उलोवंक केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकार तयार ना. मायनिंगाचेर अध्यादेश केन्नाय येवपाक शकता. मायनिंग लीज पावणेर काडपाचे संकेत अध्यादेश दिता. गोंय सरकारान 31 लिजी रिन्यू केल्यात आनी उरिल्ल्यो 23 लिजी रिन्यू करपाची प्रक्रिया चालू आसा. अध्यादेशाच्या मसुद्या प्रमाण रिन्यू केल्ल्यो सगळ्यो लिजी 5 वर्सां खातीर कायदेशीर आसतल्यो. ताचो फटको गोंयच्या लिजींक बसतलो. प्रुडंटान हे विशीं रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकाराक विचारलें. मात ताणें ताचेर कॅमेराचेर उलोवंक न्हयकार दिलो. पूण ऑफ कॅमेरा ताणें कांय गजाली सांगल्यो. पर्रीकार म्हणटा मायनिंगाचेर अध्यादेश अजून येवपाचो आसा. अध्यादेश आयल्या उपरांत ताचेर चर्चा जातली. नॉन कॅप्टिव्ह मायनिंग लिजी विशीं अजून कांयच थारिल्लें ना. अध्यादेशाक राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जीची मान्यताय जाय. इतले मजगतीं 9 लिजींनी राज्य सरकाराक 64 कोटींची स्टॅम्प ड्युटी फारीक केल्या. मायनिंग लीज रिन्युवलांतल्यान 800 कोटी रुपयाची येणावळ मेळपाची मोख सरकाराची आसली. तशेंच स्टॅम्प ड्युटी इतलीच रक्कम रजिस्ट्रेशन फी म्हूण लिजींग कडल्यान घेवपाची येवजण सरकाराची आसा. मात सध्या रिन्यू केल्ल्या लिजांचो कार्यकाळ 2027 मेरेन आसतलो काय 5 वर्सां तें मात हो अध्यादेश येतकच कळटलें. कारण रिन्यू केल्ल्या लिजांचो कार्यकाळ फक्त 5 वर्सां दवरपाचें कलम निमणे अध्यादेशान आसा काय ना तें पळोवचें पडटलें. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. 14 जानेवारीक श्रीलंकेत जावपी खासा दबाज्यांत पोप फ्रांसीस गोंयचे सुपूत जोसेफ वाझ्याक संत म्हणून जाहीर करपाचे आसात. ह्या दबाज्याक हजर रावपा खातीर सुमार 1,500 गोंयकार श्रीलंकेक गेल्यात. एका गोंयकाराक पयलेच फावट संतपद मेळटा. जोसेफ वाझान श्रीलंकेत काम केल्लें. To be going to Sri Lanka on the occasion of the canonization of Blessed Joseph as the son of Goa. And for me personally, it is to walk on the same soil where he worked, and he went through all hurdles and spread the kingdom of God. So with that zeal, with that fervor as a missionary, and also as a Holy Family sister in whose house we have been living all these years, it's a privilege for me to be there for the canonization ceremony. श्रीलंकेन वचून आपलें काम केलें आनी ताका थिंगा ओल्ड मान दितात आनी त्या कारणाक लागून आमी गोंयचे 1,500 लोक वयता गोंयचे क्रिस्टियन्स आनी आमकां ती खुशाल काय घेशील आमची आंग शिरशिरता. गोंयच्या पुताक एक सांताचो हें मेळटा म्हणून सांत आसात. सगळे भाशेचे सांत आसात. आयज आमकां खुशाल की आमचो गोंयकार भाव कोंकणी उलोवपी भाव
ताका सादाचो मान फावो जाता म्हणून. आनी आमी सगळे गोंयकार बाबा खुशाल जावंक जाय की हो जावन आसा आमचो पयलो सान. आनी आमी देवाक आर्गां दिता की आमकां विचून काडलें म्हणून ती सेरेमनी एटेंड जावपाक. I'm bringing my family to Sri Lanka for St. Francis Oil canonization to happen. We are going for that, and all the Goans, lot of Goans are going, and also our government is supporting by way of subsidy to quite many people. इतले मजगती जोझफ वाज संत जाता ताची खोशी उक्तावपा खातीर 14 जानेवारीक सकाळी 9 वरांचेर गोंयांतल्यो सगळ्यो इगर्जो आनी कपेलांनी घाटी मारच्यो अशें परिपत्रक गोंयचे आर्च बिशप फिलीप नेरी फेर्रांवान काडलां. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब. आरोंद्या जेटी जाल्ली लोकांक नाका आसत जाल्यार आपूण लोकां बरोबर रावतलो. सिंधुदुर्गाचो पालकमंत्री दीपक केसरकारान हें उतर दिलां. आरोंदेच्या नियोजीत जेटी विशीं गोंयचो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारा कडेन उलयतलो अशें केसरकार म्हणटा. गोंयचे तेरेखोलचे लोक आनी महाराष्ट्रांतल्या आरोंदा गांवच्या लोकांचो ह्या जेटीक विरोध आसा. आदलो मंत्री नारायण राणेच्या काळांत ही जेटी बांदूंक सुरू जाल्ली. पळयात प्रुडंटाचो एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट. महाराष्ट्रान आरोंद्या नियोजीत जेटीक लागून केरी तेरेखोल आनी पालयेचे लोक पिकार जाल्यात. ही जेटी आयल्यार ताचो केरी तेरेखोल गांवचेर परिणाम जातलो. गांवांत बुट्टी येतली म्हूण लोक भिल्यात. महाराष्ट्रांतल्या आरोंद्या गांवच्या लोकांचोय जेटीक विरोध आसा. जेटीचो गोंयच्या लोकांचेर परिणाम जावपाची भिरांत आशिल्ल्यान गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन बसका घेतलो अशें महाराष्ट्राचो मंत्री दीपक केसरकर म्हणटा. माझी भूमिका शासन म्हणून स्पष्ट आहे की लोकांच्या ज्या हिताचं असेल तेच आम्ही करणार. मी लोकांच्या बरोबर राहिलो, पुढे सुद्धा लोकांच्या बरोबर राहणार आहे. लोकांनी भडकून न जाता आपली बाजू शासनासमोर मांडली पाहिजे, कोर्टासमोर मांडली पाहिजे आणि त्यांच्या ज्या न्याय्य मागण्या आहेत त्या मान्य करून घेतल्या पाहिजे. गावं पाण्याकडे बुडतील असा कुठलाही निर्णय हा त्या जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून मी घेणार नाही. मी त्या ठिकाणीच जाहीर केले की गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांची सुद्धा मी भेट घेईन. त्यांचं गाव आणि त्यांचा मतदारसंघ हा सुद्धा तेरेखोल नदीच्या काठावर आहे. लोकांच्या हिताच्या दृष्टीने याची शास्त्रोक्त पाहणी झाली पाहिजे आणि ही वॉल काढावी की काढू नये याच्याबाबतचा निर्णय हा दोन्हीकडच्या लोकांच्या हिताच्या दृष्टीनेच झाला पाहिजे. महाराष्ट्राचो आदलो मंत्री नारायण राणेन हालींच ह्या सुवातेचें इन्स्पेक्शन केल्लें. तांणी गांवच्या लोकांक तेंको दिल्लो आनी जेटीक विरोध केल्लो. नारायण राणेनच जेटी प्रकल्प हाडला असो आरोप दीपक केसरकारान केलो. आपूण लोकां बरोबर रावतलो अशें केसरकर सांगता. नारायण राणेंचंच आरुंदा जेटी हे अपत्य आहे. त्यांनीच आरुंदा जेटीला मान्यता दिलेली आहे. आरुंद्यावरून कधीच एक्सपोर्ट चालू नव्हता आणि खरं तर 5 किलोमीटरवर रेडी असताना आरुंद्याची नेमकी गरज काय होती, कशासाठी त्याने दिली ह्याचंच मुळात संशोधन झालं पाहिजे. आणि ज्या रस्त्यासाठी ते आंदोलन करतायत तो रस्तासुद्धा त्यांनी स्वतः त्या जेटीला आणि त्या कंपनीला दिलेला आहे. ही जी काही कामं त्यांनी केली आहेत ही सगळी जनतेच्या विरोधामध्ये केलेली कामं आहेत आणि निश्चितपणे मला असं वाटतं की हे सगळं केल्यानंतर केवळ स्वतःच्या राजकीय स्वार्थासाठी लोकांचे बळी देण्याचं आज काम चाललेलं आहे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक विराम.